बार्देस तालुक्यांची कालची आणि आयची अपडेट दिता असताना राजकीय असत किंवा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यावळी चालू असतात। काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर, RDA मंत्री मायकल लवो यांच्यानी काल जी आग्वादा जुनी जेल ही जेल जी सेंट्रलाच्या फंडांच्या साधारण 30 कोटी रुपया मोडून त्याचे रिनोव्हेशन केले आणि हे रिनोव्हेशन केला त्याचे 15 ऑगस्ट ते 30 तारखे दरम्यान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी त्याचे रिन्यूड केले ते वास्तूचे उक्तावण जावपाचे आणि हेची ते कामाची पळोवणी करपा खातीर मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री आणि RDA मंत्री मायकल लवो यांच्यांनी विजिट करून ते सगळे कामाची पळोवणी केली आणि त्या पळोवणी केल्या उपरांत त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ती वास्तू जी ती गोंयचे दायज असल्या कारणान ती थंयसर जे फ्रीडम फायटरांनी आपल्या देहाचो त्याग केला किंवा तेंचे जे हाल अपेष्टा तेंच्यांनी भोगल्या ते जेलीन इतले हे केले तांकां कोण दवरून तितले तेंचेर अत्याचार केलो त्याचो इतिहास लोकांक कळचो किंवा पर्यटकांक कळचो ह्या उद्देशान तेतून ती प्रत्येक दालनान तेंचे सगळे स्टॅच्यू आसतले किंवा तेंची सगळी हिस्ट्री सगळी हे करून आणि गोंयच्या स्वातंत्र्याची हिस्ट्री बी सगळे थंयसर मांडून ती पर्यटकांक आणि लोकांक दाखयतले आणि त्या हेतून त्या वास्तूचे तशे वावर आसतलो लोक जे आमी ती वास्तू जे ओपोजिशन आसा किंवा बाकीचे म्हणटात की ती हॉटेलाक दिले किंवा कोणाक तरी विकला आणि कितें केला हे लोकांनी तेंचेर विश्वास दवरपाचो न्हू। आमी ती वास्तू कोणाकूच विकचे ना किंवा ती हॉटेलाकूय दिवचे ना, कोणाकूच दिवचे ना, ती सरकारूच ती आपल्याच कडेन दवरतले, सरकारूच ती चालू करतले। फक्त थंयसर मेंटेनन्स करपा खातीर खंयचे तरी एक कंपनी आनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो कित्याक थंयसर ते क्लीन रावपा खातीर भितर हें आसतलो। दुसरे राजकीय आतां इलेक्शनूय बी लागीं पावलां ते हितून सगळे कडेन इनॉग्रेशनां आनी हेर कामां बी चालू आसा। आयज कलंगूट मतदारसंघान 4-5 कार्यक्रम जाले तेतून पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल तसोच RDA मंत्री मायकल लवो यांच्यांनी जे कलंगूट आणि कांदोळ्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन त्याचे पायाभरणी केल्या कित्याक येयल्ल्या दिसा थंयसर तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे लायटीचो जो प्रॉब्लेम जाता लायट येवप वचप जाता किंवा फ्लक्च्युएशन जाता ती तेका लागून थंयसर फक्त आमकां ते आमचे त्या दोन नांवांक लागूनूच थंयसर स्पेशल पावर स्टेशन हे जाय आसलें। तेची मागणी खूब आसली, लोकां कडल्यान मागणी आसली, तेची आयज पायाभरणी केल्या। तशेंच कांदोले 2 ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें, कलंगूट एक कार्यक्रमाचें उक्तावण जालें आनी नागवा हांगासर एका ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें। तशेंच आतां कोविडाचे पासून जर पळयलें जाल्यार कोविडाचे जर आमी केसी पळयल्यो जाल्यार एक दीस ते वाडत आसता, कमीच आसता, जायत आसात। जर आयची परिस्थिती पळयली जाल्यार म्हापसा 22 पॉझिटिव्ह केसी आसा, कांदोले 23 पॉझिटिव्ह केसी आसा, पर्वरी 49 पॉझिटिव्ह केसी आसा, शिवोले 44 पॉझिटिव्ह केसी आसा, कोलवाळे 24 पॉझिटिव्ह केसी आसा आनी हळदोण्या PSCन 14 पॉझिटिव्ह केसी आसा। ही आसली आयची बार्देशांतली अपडेट।